ताजेर जाण परतून एक जाण दिता की पयलींच्या काळान ह्या समाजाच्या कमरेक झाडू आशिल्लो, तो संविधाना मार्फत तो खंय गेलो, आज परतून तो झाडू येतलो काय अशी तरी आमकां आतां दिसून येता. सो भारतीय जनता पार्टीची जी सेल आसा, एससी सेल, ही ओगी कित्याक आसा? कारण ते समाजाचे ते बिलॉंग करिना का फक्त बीजेपी खातीरच काम करता. दुसरी गजाल सांगू शकता की बीजेपी युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा तुषार केळकर बाब हाणी एक स्टेटमेंट केल्लो की आमकां खंय पुलिसांनी डेजिग्नेटेड प्लेस दिल्ली खंय हो ह्या कर्जाक निदर्शन करपाक. तर म्हाका एक क्वेश्चन मार्क पडटा की हे पूर्ण नियोजित असले का कितें? होम डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या कटान नियोजित भितर आसलो का कितें? मुख्यमंत्र्याक हेची कल्पना असून मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिले का कितें पुलिस डिपार्टमेंटाक की बाबा हेंका त्या प्लेसीचेर तुम्ही सगळे बंदोबस्त करा? ताजे वयर तांकां मायक सुद्धा आशिल्लो थंयसर बोलपाक. सो अशा वेळान कळटा की बाबा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या समाजाचो कितको आदर करता आणि बेश्टेच सांगता आम्ही हे करता ते करता म्हणून. या माध्यमांतल्यान हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक विचारूंक सोदता की तुमकां डेजिग्नेटेड प्लेस दिवपाक तुमकां अधिकार कोणी दिलो? हे गोंयच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यान हेचे स्पश्टीकरण दिवचे पडटले. आणि हो सगळो जो खेळ आसा हाच्या वयल्यान अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही अजून मेरेन संविधानाक मानिना. अजून सुद्धा ही वर्ण व्यवस्था जी आसा ही त्यांच्या तकलेन जी शिरलेली आसा, ही विष आसा, ही वर्ण व्यवस्थाची विष अजूनही त्यांच्या तकलेन आसा हे सगळ्यांक सिद्ध दिसता. आणि म्हाका दिसता की बहुजन समाजान प्रामुख्यान हेची नोंद घेवची पडटली. दाखोवपाचे दाद एक आणि खावपाचे दाद दुसरे हे त्यांच्या वारंवार कृतीचेर कळटा. संविधानाचो अपमान हेंचे कार्यकर्ते करता, महिलांचो अपमान हेंचे कार्यकर्ते करता, दलित समाजाचो अपमान हेंचे कार्यकर्ते करता, बहुजन समाजाचो अपमान हेंचे कार्यकर्ते करता. राष्ट्रीय आमचे जे गाणे आसा राष्ट्रगीत ताचो सुद्धा अपमान करता, तिरंग्याचो सुद्धा अपमान करता. आणि हे म्हणटा आपण देशभक्ती. हेच्या वयल्यान दिसता की येणारो काळ जो आसा हो फक्त भारतीय जनता पार्टी लोकांक फटोवपाचे कार्य करता आणि म्हणटा की ह्या समाजाक आम्ही न्याय दितले, ह्या समाजाक आम्ही न्याय दितले. आज म्हणटा ते एसटी समाजाकूय आम्ही न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला, पण जी त्यांच्या वर्ण व्यवस्थेचे हे कोणाकूच चुकूंक ना. आज आमच्या समाजाक आसा, फाल्यां तुमच्या समाजाकूय येतले, हेची दखल घेवची पडटली. आणि ह्या सगळ्या कृत्याची सीएमाक जाप दिवची पडटली. कारण ताजो युथ प्रेसिडेंट जबाबदारी स्टेटमेंट करता की हे आमकां सगळे डेजिग्नेटेड सगळे करून दिल्ले म्हणून. सो ह्या गोष्टीचा हांव निषेध करता. आम्ही आमच्या पक्षान ऑलरेडी FIR फायल केल्या. सो आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता सरकारा कडेन की बेगीतल्या बेगीन ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर FIR करची. दुसरी गजाल आमचे लिडर खरगे साहेब हांकां Z+ सिक्युरिटी आसली, तरी आसून सुद्धा त्याच्या गाडयेचेर हल्लो केलो गेलो. म्हणजे पुलीस कितें करताले? पुलीस सगळे डोळे उक्ते करून पळयताले. मग तुमच्याकडे लॉ अँड ऑर्डर आता ब्रेक जायना? काँग्रेसीचो केदो व्हडलो कार्यक्रम जर करपाक आम्ही पुढे सरले जाल्यार तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर तुमचो प्रश्न येता. पण आमच्या लिडराक जेन्ना हल्लो करता तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर तुमकां दिसना. तेन्ना तुम्ही डोळे धाक करून हात असे धरून तुम्ही करा म्हणटा तेंका जाय ते करा. ही लॉ अँड ऑर्डर. सो ह्या गोष्टी खातीर सुद्धा पोलीस यंत्रणेचो सुद्धा आम्ही निषेध करता आणि मागता बेगीतल्या बेगीन ही FIR नोंद करची. दुसरी गजाल काँग्रेसीची हिस्ट्री आसा, काँग्रेसीचो कल्चर आसा आणि हो कल्चर देशाकच नाही तर जगाक सुद्धा दाखवून दिता की काँग्रेस ही देशा खातीर काम करत आसा, फुडें करतली. हेच्या पयलीं तुमकां एक सादारशें उदाहरण दिता. जेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसलो तेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले आसान सुद्धा एक UN डेलिगेशन व्हरपाचे आसले तेन्ना त्या डेलिगेशनाक अटल बिहारीक सुद्धा थंयसर मानाचे सन्मान दिवन देशाक रिप्रेझेंट करपाचो प्रयत्न राजीवजी गांधीन केले. आणि ह्या कृत्या वयल्यान अशें दिसून येता जगाक सुद्धा की आयज भारत देश ह्यो युनिटीन चलता.
विरोधक हो आलोचना करपाक आसूंकूच जाय, नीतिमत्ता आसूंकूच जाय, पण फक्त पॉलिसी गव्हर्नमेंटाचेर वैयक्तीक नाही. सो म्हाका दिसता ही देख जी आसा, ही शिस्त जी आसा, हे विचार जे आसा, हे रॉंग विचार, जातीवादीचे विचार आज भारतीय जनता पार्टी आज ह्या नव्या भुरग्यांच्या मनान करता. आणि हे असे करून आयज जो आमचे सर्व समभाव सगळे धर्माचे लोक जे आम्ही एकठांय राहून देश पुढे व्हरपाचो जो प्रयत्न करता, हे खंय तरी असले विष लोक भुरग्यांच्या मनान पेरून तांकां द्वेषाची भावना दिवन ह्यो देशान सगळे विघटन करपाचो प्रयत्न सुरू आसा. ह्या सगळ्याचे हांव निषेध करता. थँक्यू. एससी समाजात कितें आता कितें भय आसा दिसता, दिवपाची गरज आसा अशें कितें दिसता तुमकां? पण एससी समाजाचो प्रश्न न्हू, हो सगळो बहुजन समाजाचो प्रश्न आसा. एससी समाजाक आसातूच. ज्या पद्धतीन खरगे साहेबाची मिटिंग झाल्यानंतर त्या जागेचो प्युरिफिकेशन करप म्हणजे कितें, म्हणजे आम्ही पूर्व स्वतंत्र काळान आसा का कितें असो प्रश्न येता न्ही. स्वतंत्र झाल्यानंतर ह्या देशाक संविधान दिले आणि त्या संविधानान डिस्क्रिमिनेशन करप न्हू, हो फंडामेंटल रायट आसा, जेका कोणूच घालूंक शकना. जे फंडामेंटल रायट भारतीय राज्य घटनेन दिले, त्या फंडामेंटल रायटाच्या अंडर प्रत्येक समाजाचो न्ही, प्रत्येक शोषित वंचित जे समाज आसा, घटक आसा या देशाचो, ताचो प्रोटेक्शन केल्लें आसा. तातूंत महिला आयले, आदिवासी समाज आयलो, एससी समाज आयलो, बहुजन समाज आयलो. सो हे जे कृत्य जे आसा, हे सगळ्या बहुजन समाजाक घातकूच आसा. पण आमकां घातक कित्या खातीर? पूण जी वर्ण व्यवस्था जी पद्धत पहिली आशिल्ली ती परतून हाडटा काय कितें, हेजेर तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवचें. जर तुम्ही संविधानाक मानता जाल्यार जेंच्यांनी कृत्य केलें तेजेर कारवाई कित्याक करिना तुम्ही? आयज खरगे साहेब एससी कम्युनिटीचो राष्ट्रीय नेतो आसा, म्हणजे आमच्या समाजाच्या नेत्यांनी फुडें वचप न्ही, देशाक रिप्रेझेंट करप न्ही, समाजाक रिप्रेझेंट करप न्ही, तो अधिकार आमकां दिवंक ना काय संविधानान? तो अधिकार संविधानान दिवनूय आमकां ताका पाठबळ दिवपाचें कार्य केलां हे काँग्रेस पक्षान केलां. राजीव आमचे केंद्रीय नेते राहुल गांधीजीन आमी केल्लेले आसा. सर तुम्ही म्हणले की मिटिंग जावन तुम्ही फुडले स्टेपाक कितें मिटिंग अजून कित्याक जावना? खंयची मिटिंग जातली ना हायर अथॉरिटीच्या वांगडा ह्या संदर्भान? पयली प्रेसिडेंटा ना वांगडा आतां जातली आनी आमी दितले आतां मेळपाचें आसा. येस आतां मेळपाचें हय मेळपाचें आसा, मेळपाचें आसा. ओके, रोखडेच कित्याक एक्शन कित्याक घेना? तुमी इतलो टायम कित्याक रावता आनी मागीर कित्याक एक्शन घेवपाक पळयता? आतां ही गजाली जाली, आतां कितें? हय पूण थोडे विचार विमर्श करपा जाय, कितें फॅक्ट कितें कळपा जाय न्ही. ना, ह्या गोष्टीचो निषेध हो प्रत्येक मतदारसंघान केल्लो आसा. म्हणजे ह्या समाजाचो लिडर असो न्ही की ह्या देशाचो तो लिडर आसा, अपोजिशन लिडर आसा राज्यसभेन, आणि राज्यसभेच्या अपोजिशन लिडराक तितकोच मान सन्मान मेळपाक जाय. तो मान सन्मान राजीव गांधीन अटल बिहारी वाजपेयीक दिल्लो. हाच्या वयल्यान आमची संस्कृती हे जाता न्ही रे, एक्सप्रेस जाता की काँग्रेसीची संस्कृती कितें आहा ती. आणि हे कृत्य करून भारतीय जनतान आपणाचे जे विश आसा विचारांचे ताजे प्रदर्शन केल्लेले आसा. ओके. आनी आमचो अमित पालेकर उलयला, स्पोक पर्सन उलयला.